येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. 21, 22 आणि 23 एप्रिलाक पणजे कांपालार 17वें कोंकण फ्रूट फेस्ट. बॉटनिकल सोसायटी ऑफ गोवा एग्री क्रॉस एल्युमिनी असोसिएशनाचा जोड पालवान आयोजन. लोकांक झाडां लावपाक उर्बा दिवप हो कार्यावळीचो मुखेल हेत. लोकसभा वेंचणुकेत खंयच्याच पक्षा बरोबर युती ना. स्वताच्या बळग्यार लढयतले वेंचणूक म्हणटा आम आदमी पार्टी. अरविंद केजरीवालच करतलो भाजपाचे लंका दहन, सांगले पंजाबाच्या खासदारान. कोलवा स्पिरिट ऑफ गोवा फेस्टिवलाचे उक्तावण. पर्यटन मळाक चालना दिवपाचे सरकाराचे यत्न म्हणटा रोहन खंवटे. राज्यांत 25 तारीख मेरेन सुके उरतले हवामान. कांय सुवातींनी पळोवपाक मेळटले दाट धुकें. येता त्या 24 वरांत 2 ते 3 डिग्रींनी वाडटले तापमान. हवामान विभागाची माहिती. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. डबल ट्रॅकिंग हो सागरमाला प्रकल्पाचो पयलो पावंडो. कोळशाचे येरादारी खातीर हे सगळे उपादव्य, देखून ताका विरोध चल्ला. 2 गटां मदीं वाद चल्ला. हे कोफुसांव आतां केस्तांवाचेर पावलां. आयकयात हिरू महालेचो रिपोर्ट. कितलेशेच म्हयने सुद्दां आमी डबल ट्रॅकिंगाचो इशू आमी आयकताले, पूण हो डबल ट्रॅकिंगाचो इशू आनी त्याच्या उपरांत पोयचो इशू जो क्रीक म्हणटात त्याचो इशू आतां पुलीस स्टेशनार पावल्लो आसा. फाटल्या दिसांनी जशेंच एलिस्टर म्हणटा तो एक मनशान जेन्ना कंप्लेंट केल्ली की पोय खंय तरी उदीक सगळें भरला आनी ब्लॉक जालो, त्याच्या खातीर लोकांक त्रास जातलो. त्याच्या उपरांत गोंयचो एकवट उठले, मागीर विलेजस उठले आनी जायतो इशू जालो. पूण आयज त्याच इशू वयल्यान आयज 2 ग्रुपां मदीं झगडी जाली आनी गोंयचो एकवटाचे नियरली 10 जाणांक आयज अरेस्ट केल्ले आसा. एलिस्टरा आनी त्याच्या 2 फ्रेंडाचेर अटॅक जाल्लो आसा, एसॉल्ट जाल्ले आसा. तेणी ऑलरेडी कंप्लेंट दिल्ली आसा आनी वेर्ना पुलिसांन 10 लोकांक अरेस्ट केल्ले आसा, तेंचे रजिस्टर केल्ले आनी हातूंत आनीकूय अरेस्ट जावपाचे चान्सीस आसा. वेळसावा डबल ट्रेकिंगाक लागून जाल्ल्या वादात तिगांचेर हल्लो केल्ल्या 10 जाणांक अटक केल्यात. डबल ट्रेकिंगेक विरोध करपी ह्या वादात एक्टिव्ह आसात अशें डीवायएसपी म्हणटा. आयकात पुराय बातमी. एका 10 लोकांनी ताका अटॅक केलो तो सुपर सेंटरार. बरोच मारलो, कोणे एकट्यान काडलो तेजेर आनी तेजेर बाटली मारली तेजेर तकलेन आनी ताका नाकाक मातसो इंजुरीज येयला आनी एकट्याचो हात फ्रॅक्चर जाला. 3 फ्रेंड्साक ताका मातसो बरो धरून बडयलो ताका आनी मारलो ताका. तिगांय आमचे 10 जाणांचे आमचे नांवां आमकां तेंच्यांनी कंप्लेंट आमी कंप्लेंट ताजी दितूच आमी कंप्लेंट ऑफेन्स रजिस्टर केला आनी हे सद्या विक्टीम्स आसा ते ताका आमी हॉस्पिटलान एडमीट केला. आनी हितून रातच रात आमी स्विफ्ट मूव करून ताका सगळे PI आनी PSI आमचो वेर्ना पुलिसांचे हे 10 लोकांक आमी कस्टडीन घेतले रातीच. आनी सगळे बाय मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग ताका सगळे 10 लोकांक आमी कस्टडीन घेतले आनी हांकां अरेस्ट करून आमी आतां भितर घातला. तेंचेर आमी सिरियस ऑफेन्सूय घातला. 326 मी ऑफेन्स घातला, मागीर रायटींग केला आनी सुरी मारलो सो तेजेर मी एक्झामीन करता आनी जाता तितके आमी स्ट्रिक्ट ऑफेन्स घेवन ताचेर आमी कंप्लेंट घेवन आनी तेजे फुडें कारवाय करतले. आतां आमकां तेजो एक्झॅक्ट मेडिकल स्टेटस आमकां कांय मेळुना. आतां मेडिकल स्टेटस तेजे कितें आमकां सर्टिफिकेट येता ते प्रमाणे आमी एप्रोप्रिएटली तेजे सेक्शन आमी अपग्रेड करतले तेजे सेक्शन आनी फ्युचर स्ट्रिक्ट एक्शन घेतले अशें आमी झगडीक कांय दिवचे ना. आनी हितून हे आमकां दिसून येता की थोडे लोक जे डबल ट्रॅकिंगेक कोण ऑपोज करता तेच लोक आतां हे इन्सिडंट अशें इन्फॉर्म आसा दिसता की हेंचो हात एक्टिवली आसा. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीषा जाधव आनी निखिल जल्मी. धारगळे प्रदूषण करपी कसल्याच प्रकल्पाक तेंको दिवचे नात. वाठारांत लोकवस्ती आसा. थळाव्यांक विश्वासांत घेना आसतना सिमेंट कॉन्क्रीट मिक्सिंग प्रकल्पाक परवानगी मेळ्ळी कशी? थळावे पंचायतीन दिल्लो हरकतना दाखलो फाटी घेतला. आता ह्या फुडें हो प्रकल्प बंद जातलो. फुडाराक असले प्रदूषण करपी कसलेच प्रकल्प येवचे नात. हाचे कडेन पंचायतीन लक्ष दिवचें, आमदार प्रवीण आर्लेकारान सांगलां. धारगळे उद्देगीक वसणूक आनी लोकवस्ती कुशीक उबारिल्ल्या सिमेंट कॉन्क्रीट मिक्सिंग प्रकल्पाचे काम आमदार प्रवीण आर्लेकाराच्या फुडारपणा खाला सरपंच अनिकेत साळगांवकर, आदलो सरपंच, आदलो जिल्लो पंचायत वांगडी आनी हेर थळाव्या लोकांचे हजेरीत बंद उडयले. लोकवस्तीत अशा प्रदूषणकारी प्रकल्पाक अधिकारी वा प्रशासकीय अधिकारी कशे परवानो दितात? नगर नियोजन खात्यान दोळे धापून परवानो दिल्लो काय अशें म्हणत थळाव्यांनी ताका खर विरोध केलो. पयलीं आसले पळय जेन्ना हे पयलीं जाल्ले 21 तेन्ना ही म्हाका दिसता
लोकांक हांगासरल्या गांवच्या लोकांक हेतून कॉन्फिडन्सान घेवच्या पयलीं हे दिल्ले आमच्या पंचायतीच्या दोळ्याचेर धूल फेकून हेंच्यांनी हे काम केल्ल्या पूण हे अशें चलचें ना खंयच्याच गांवांत हल्ली दादागिरी भायले येवन हांगासर चलचें ना जे लोकांक नाका पळय तेच जातलें आनी तेंच्या वांगडा हांव ठामपणे आसतलो पंचायत बॉडी जमल्या आमचो आमदार जमल्या हांव म्हणटा दिगेगत गोंय सरकारान 1,60,000 हावजींग बोर्ड घेतलो जागो घेतलो तो कित्याक घेतलो RMC प्लांट उबो करपाक घेतलो की काय तो हावजींग बोर्डाचो इफेक्ट कितें आनी हांगासर भायले मंत्री भायले कॉन्स्टिट्युशन मंत्री येवन दादागिरी करता आनी हो प्लांट जावपाक खूब ट्राय करता हांव आमच्या आमदारा कडेन मागता भायल्या मंत्र्यांक हांगा कोणाक इन्वॉल्व करपाची गरज ना तूं सक्षम आहा आनी हे तू काम बंद करपाची गरज आहा आनी आयज जर तू काम बंद कितें केलें जाल्यार आमच्या लोकांचे जे फुडले भुरग्यांचे फ्युचर आहा जे TB जावपाची आहा कॅन्सर जावपाची आहा ह्या RMC प्लांटा खातीर RMC प्लांट हो प्रायवेट इंडस्ट्रीन आसा बरोबर आहा पूण हांगासर लोकांनी घरां बांदली आहा तेंच्यांनी पयशे भरलेले आहा कोणाक भरलेले आहा एका आमच्या TCP भरलेले आहा सो हांव मागता पोल्युशन बोर्डा कडेन तेंच्यांनी कसो हे दिल्लेले आहा कितें दिल्लेले आहा NOC दिल्ली आहा हांव मागता जो RMC प्लांट आसा पळय एका पयलीं तेंच्या लायसन्साची हे दिल्लेली आणि सध्या त्याची प्रिमायसीस एग्रीमेंट ऑलरेडी एक्सपायर्ड जाला इन द मंथ ऑफ फेब्रुवारी देरफॉर आमच्या बॉडीन सगळ्यांनी डिसायडेड केले रिवोक करपाची ऑलरेडी आम्ही रिवोकाक घातले आनी ऑलरेडी जाल्ले आसा तरी आसतना बाय फर्स्ट ते काम करता हे काम बंद जावपाक जाय टेड आहा ती प्रायवेट झोन म्हणून आहा आणि पयलेच प्रायवेट झोन आहा थंयसर पोल्युटेड बिझनेस कसलो दिवपाक जायना अशें नॉन पोल्युटेड आसा हांगा जस्ट लायक म्हापसा जशें वयर हावजींग बोर्ड आहा त्या पद्दतीची हयसर इंडस्ट्रियल इस्टेट आसा हांगा हे नाका जाल्ले प्रोजेक्ट घुसयतात आनी हाडटा आनी त्यामुळे तेका पोल्युटेड बिझनेस करपाक हयसर थारो ना गांवांतले सो इतलेंच सांगूं सोदता की हो जो प्लांट येता तो सोशल लोकांक आमकां खूब हानिकारक आसा एज फार एज लंग इज कन्सर्न्ड आनी आतांच तर आमी पळयला 2 वर्सां आमी कोविडान कशे काडल्यात ते घालपाक केला हो सामको रेजिडेन्शियल एरियान आहा आणि जी पंचायतीची NOC किंवा पंचायत बॉडी कांयच विचारान ना घेवच्या पयलीं किंवा बाकीचे जे पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे आणि जे गव्हर्मेंटाचे जे डॉक्युमेंट लागतात ते पंचायती कडेन सादर करच्या पयलीं हे जो काम सुरू करता ही दादागिरी आणि ही सगळे रेजिडेन्शियल एरियेन हे घालप हे बरोबर न्हू ही RMC प्लांटाक गव्हर्मेंटान आमकां 2022 आमकां NOC घातलेली आनी NOC घालून आमी तेन्ना ती रिजेक्ट केल्ली कित्याक लागून ती जेन्ना RMC प्लांट जातलो तेन्ना धारगळी ओवरऑल आमचे पोल्युशन जातले आनी हे आमचो RMC प्लांट आहा तो हानिकारक असल्या कारणान आमी तेका NOC घातली गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकर, समृता खणगांवकर आनी संगीता ओली. भारतात आसूं वा गोंयांत आम आदमी पार्टी लोकसभा वेंचणुकेक खंयच्याच पक्षा बरोबर युती करची ना. स्वताच्या बळग्यार वेंचणूक लढयतली. पंजाबाचो आपाचो खासदार डॉक्टर संदीप पाठकान सांगलें. भाजप वाले आपाक सोपोवपाक पळयतात पूण भाजपा एक्सपोज जाला. भाजपाचें लंका दहन फक्त अरविंद केजरीवालच करतलो असो विश्वासय ताणें उक्तायलो. गोंयांत सद्याक लोकसभा वेंचणुकेची रणधुमाळी चल्ल्या. आम आदमी पार्टीचो पंजाबचो खासदार डॉक्टर संदीप पाठक सद्याक गोंयांत आसा. पत्रकार परिशद घेवन ताणें ही माहिती दिली. भाजपा सरकाराचो ताणें फोग काडलो. आपाक भाजपा भियेल्या देखून केसी घालपाक लागल्यात. गोंयांत घातिल्ले केसीक जाप दिवपी स्वता अरविंद केजरीवाल गोंयांत येव येता अशेंय ताणें सांगलें. भाजपाच्या सत्यानासी राजकारणाचो ताणें समाचार घेतलो. See, there are two things. One is the issue and one is the fighting election. When there are issues of national interest, we will collaborate with every person who is like-minded and who are with the issue, right issue. But when it comes to election at this point of time, I'm saying with full sense of responsibility, at this point of time, we have a clarity that we are going alone. In Goa as well as entire country. गोवा का नाम इसकी सुंदरता के लिए, यहाँ से पीस के लिए, लेकिन किस चीज के लिए नाम फेमस है कि यहाँ कैसे MLA बिक जाते हैं, कितने MLA किधर चले गए, करप्शन के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, सारी ये चीजें भाजपा और कांग्रेस दोनों मिलके कर रही है. ये नकारात्मक राजनीति की एक आइडेंटिटी है. दूसरी तरफ एक राजनीति है जो सकारात्मक राजनीति, पॉजिटिव राजनीति. ये आइडेंटिटी है आम आदमी पार्टी की और अरविंद केजरीवाल की. पढ़े लिखे लोग, अच्छे लोग, सीधे साधे लोग, वो लोग जिनके लिए देश इंपॉर्टेंट है,
जहां पर राजनीति साफ सुथरी है, वो देश डेवलप्ड है, वो देश विकसित है। हर वो एक देश जहां पे राजनीति गंदी है, वो स्ट्रगल कर रही है, या तो अंडर डेवलप्ड है या डेवलपिंग है, बहुत साल से डेवलपिंग है। अब भारत को देखो, हम कितने, जब हम पैदा हुए तब कहते थे कि भारत एक विकासशील देश है, भारत डेवलपिंग कंट्री है। आज भी अगर पूछते हैं तो क्या बोलते हैं कि भाई डेवलपिंग कंट्री है। अरे यार, ये डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री में कब ट्रांसलेट होगा? एक ही कारण है, वो है राजनीति। भाजपा सरकाराचे लंकेचे दहन फकत आम आदमी पार्टीच करपाक शकता, पूण भाजपा फकत आपाच्या फाटल्यान लागल्या ते अरविंद केजरीवालाक भियेतात, देखून वेगवेगळ्यो स्ट्रॅटेजी आखून आपाक सोपोवपाक बेश्टोवपाक पळयतात। आपको एक बात और इंटरेस्टिंग चीज है, आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी इस पूरी तरीके से पागल हुई पड़ी है। किसी भी तरीके से ये आम आदमी पार्टी को क्रश करना चाहते हैं, ये खत्म करना चाहते हैं। बट प्रश्न तो उठता है ना कि आम आदमी पार्टी को क्यों खत्म करना चाहती है? और भी तो पार्टी है, आम आदमी पार्टी के पीछे क्यों पड़ी है? वो इसलिए पड़ी है क्योंकि इनको पता है कि इनकी लंका का दहन, इनका जो अंत है, वो सिर्फ अरविंद केजरीवाल करने वाले हैं। गोवा 365 खातीर विन्सन रोजारियो, जवाहर बर्वे आणि ओमकार देशप्रभू। घेवया एक ल्हानसो विसव। विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो। बॉटनिकल सोसायटी ऑफ गोवा एग्रीक्रॉस एल्युमिनी असोसिएशनाच्या जोड पालवान 21, 22 आणि 23 एप्रिलाक पणजे कांपालार 17वे कोंकण फ्रूट फेस्ट घडोवन हाडला। लोकांक झाडां लावपाक उर्बा दिवप आणि वेगवेगळ्या फळांची वळख करून दिवप हो ह्या कार्यावळीचो मुखेल हेत। पळयात। During this time of a year, start December, January, our heart starts beating because we know we have a commitment to fulfill. Same way, when we reach summit towards September, October, again our heart starts beating because we have a plant utsav. These are two shows in Goa which are totally non-profit organization. It's a nice experience when the plant grows. And you all must be experiencing that because you all are plant lovers. It cannot be measured in terms of money. You can buy the fruits, but when you see the fruit growing on your homegrown tree, it is enjoyment. It gives you the double enjoyment. First and foremost, I would like to congratulate the Botanical Society of Goa and Agricos Alumni Association for coming forward in organizing this annual Konkan Fruit Festival. Before entering, I had a glance of this various display. Everything is there, right from seed to mouth, from soil to stomach. Whatever is required for a human person is there in this Konkan Fruit Festival. हांगासर सगळी कोंकणाची फळां जी आसा आनी फळांचे पदार्थ आनी प्रक्रिया करतात ते हांगासर लोकांक स्पर्धांत भाग घेवपाक मेळटा. द कॉम्पिटिशन्स एनकरेज पीपल टू ग्रो दीस फ्रुट्स अँड पीपल who are not aware, they know these fruits can be grown in Goa and the Konkan and also how to process them. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीज, श्वेता गांवकार आणि संगीता ओली। गोवा कंझ्युमर एक्सपोचे एक्झिबिशन कम सेल सध्या वास्को चल्ला। रांदपाच्या कुडींतले वस्तूपासून ते हॉलांतल्या डेकोरेशना मेरेन आणि विविध ड्रिंक्सां पासून ते लोणचे मसाल्या मेरेन सगळे तरेच्यो वस्तू एकाच पाक्या खाला उपलब्ध केल्ल्यान लोकांची ह्या प्रदर्शनाक उपाट गर्दी पळोवपाक मेळटा।
वास्को गोवा कंझ्युमर एक्सपोचे सेल कम एक्झिबिशन लागला. घरातल्या डेकोरेशनाच्या वस्तू सावन ते कदेला, सोफा सेट, आरमारी, कपडे, वस्ती, पर्सी, सिलाई मशीना, रांदचे कुडीत वापरपाच्यो वस्तू, विविध खाना, लोणची आणि हेर वस्तू हांगा उपलब्ध आसात. ते भायर भुरग्यांनी खेळपाच्यो साबार गेमी आसात. हे एक्सपोच्यो एक्झिबिशन ऑफरी आसात. 19 एप्रिल सावन सुरू जाल्लो हो एक्सपो 30 एप्रिल मेरेन चलतलो. आम्ही ऑर्गनायज केला आहा एक व्हडलें एक्झिबिशन आसा वास्को गोवा एक्सपो. ह्या एक्झिबिशनान तुमकां जायते वरायटीज आसात. तुमच्यान येवन हांगा जायते खरेदी करपा जाता. तशेंच आमी हाडला लेडीज वरायटीज आसा खूब, कुर्ता आसा, तशें लेगिंग्स, खावपाची वस्तू आसा, बॅग्स आसा, फर्निचर्स आसा, सोफा आहा, तशेंच भुरग्यांसाठी जायते वरायटीज आसा. आनी तुमकां हांगा येवन हांगा एन्जॉय करपाक मेळटा. तशें भुरग्यांक खेळपा साठी बरे गेम्स आहा. हांव मागता सगळ्यांनी येवचो आनी आमकां सहकार दिवचो. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, समृता खणगांवकार आणि भक्तीपै बाळगी. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेचे हजेरीत लोकसभा खासदार आणि आयुष मंत्री श्रीपाद नायकाचे हस्तुके कोलवा स्पिरिट ऑफ गोवा फेस्टिवलाचे उक्तावण जालें. पर्यटन मळाक चालना दिवपाचे यत्न सरकार करत आसा, रोहन खंवटेन सांगलें. सुवाळ्याक हेर मंत्री, आमदार, सरपंच, पंच वांगडी हजर आशिल्ले. आज ह्या कार्यक्रमाक उपस्थित रावपाक खूब उमेद जाता. कितल्या वर्सांनी स्पिरिट ऑफ गोवा हो वेगळ्या नांवान जरी असले तरी हो कार्यक्रम खूब वर्सां पयलीं चालू आशिल्लो. मदीं मातसो गॅप पडलो. आज तो परत सुरू जाता आनी ताजें सगळें क्रेडीट हे बाब ट्युरिजम मिनिस्टर बाब रोहन खंवटेक आसा. हांव तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन ताजें मनापासून अभिनंदन करता. स्पिरिट ऑफ गोवा निश्चितपणे सगळ्या क्षेत्रांनी प्रत्येक गोंयकारांक हे स्पिरिट भरिल्लें आसा. म्हाका दिसता पर्यटनाच्या दृश्टिकोनांतल्यान फ्रॉम द पॉयंट ऑफ टुरिजम इट्स क्वायट अ इम्पॉर्टंट डे अँड सिग्निफिकंट डे फॉर अस एज वी कम टू द साउथ विथ द फेस्टिवल ऑफ स्पिरिट्स which is being celebrated here. Lot has been spoken and there was a demand that we need a festival in the south. When we talked about the spirit of Goa festival and Bap Wenzi Ailo, you all are not doing everything in the south. Bap Digambar Kamat, Bap Alex Shiker, Bap Reginald, सगळे आमचे एवढ्यातले सालशीचे आमदार एकूच आशिल्ले की यू आर क्रिएटिंग अ डिस्पॅरिटी काय म्हणून. गोंय आमी एकूच, नॉर्थ आणि साऊथ आमी म्हणीत, बट एज द ब्रिज कनेक्ट्स इट इज इम्पॉर्टंट आमी सगळे गोंयकार. This event is happening after a very long time in Salsette, and I would like to thank the Chief Minister who couldn't make it here today, and the credit of all this organizing this event would go to one single person, is our Honorable Tourism Minister Shri Rohan Khawte, and I would want every one of you to give him a big hand for bringing this event out down here in South, in Salsette, and to make it a memorable one. Friends, these 3 days of impact, food, local drinks, and reviving the culture and keeping up to the momentum as the heat is growing. I would love and want to welcome all the people of Salsette to come in large numbers and to be part of this Spirit of Goa 2023 and to make this event an annual one. गोवा 365 खातीर रमेश नायकराव, श्वेता गावकार आणि निखिल जल्मी. राज्यात 25 तारीख मेरेन हवामान सुके उरपाचे आसा. या काळात या कांय सुवातींनी धुके पळोवपाक मेळटले. येता त्या 24 वरांत तापमान 2 ते 3 डिग्रींनी वाडटले. आयज चडावात आनी उणे तापमान 34 ते 25 डिग्री सेल्सियस उरतले. बोट दर्याक खाशेली शिटकावणी ना.
आनी आयचें हें कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.